पंचायतीन फोर्टनायट मिटिंगेक एक ग्रामस्थ येण्यान बसलो कित्याक ग्रामस्थांक बसपाक अधिकार आसता। त्या दिसा पंच मंडळान असो ठराव जालो की सेक्रेटरीन एक आमचे हेच्या बद्दल स्पेशल ग्रामसभा बद्दल जे पळय प्रपोजल येयले ते वाचून दाखयले आनी सरपंचान तेन्ना सांगले अमके तारखेक तांकां आतां अर्जंट ग्रामसभा घेवची पडटली म्हणून। तेन्ना दोग जाण पंचांनी एक दुर्गाप्रसाद वैद्य आनी आमचो एक सामंत तेणी म्हणून लागले एक 2 दीस आसा न्ही आतां आयताराक, तेन्ना ह्या आयताराक नाका फुडल्या आयताराक घेवया आनी 28 तारखेक ग्रामसभा घेवची अशें तेंच्यांनी उडयल्यान ते उलयल्यान ते प्रपोजलूय पास जालें। पूण सरपंच कित्याक लागून घेवंक शकना हें आमकां खबर ना, कित्याक तर तेका दुयेंत जाला काय कितें जाला तेवूय खबर ना, कित्याक दुयेंत जाल्यार तो घरार वतलो आशिल्लो, तो भोंवत आसा गाडयांनी, आमी कितलेच कडेन पळयलांच तेका। तेणें एक ठोस कारण दिवंक जाय आशिल्लें आपूण अमके खातीर ते ग्रामसभा घेवंक तयार ना म्हणून। जेन्ना 700 लोक जेन्ना ग्रामसभा घ्या म्हणून जेन्ना सरपंचाक कळयता, व्हिडिओक कळयता, जेन्ना हो कायद्याचो भंग करता जाल्यार एका तडका तडपी तेका डिसमीस करपाची आमच्या आतांच्या कायद्या प्रमाणे तरतूद करूंक जाय। आमी काल गेल्ले तेन्ना डेप्युटी सरपंचान आमकां सांगलें की जर सरपंच जर ग्रामसभा घेवपाक शकना म्हणजे कितें जर पर्सनल काम आसा जाल्यार ते आपूण घेवपाची तयारी आसा अशें ते म्हणटा। पूण सरपंचान आपल्याक सांगपाक जाय म्हणटा तेच प्रमाणे आमी परत उमेश गावडे कडेन गेल्ले। उमेश गावडेन आमकां तेच सांगलेलें आसा की लोकांचो जर विरोध आसा जाल्यार आमकांय बी हे प्रोजेक्टाक आमचो विरोध आसतलो म्हणून। तशेंच आमी दिनेश गावडे कडेन गेल्ले, तेणें आमकां तेच सांगलेलें आसा म्हणजे खंय ना खंय तरी पंच मेंबर सुद्दां आसा तांकां सुद्दां हे आयटी प्रकल्प नाका। पूण आमकां अशें दिसता की खंय ना खंय तरी हो आमकां अशें दिसतालें पयलीं की आमचे जे गोमंतकाचे एटर्नी आसा प्रशांत विष्णू गांवकर तो आनी आमचो जो मंत्री आसा हे दोगांयनी मेळून आमकां खंय ना खंय तरी आमकां एसटी समाजाक हांगा झेपपाचो प्रयत्न केलो म्हणून। पूण आयज आमकां अशें कळोन येता की हितून सरपंच मधू खांडेपारकर जो आसा तोवूय बीन तितून इनवॉल्व आसा अशें आमकां आयज दिसपाक लागला। कारण ग्रामसभा तुका घेवपाची जे वेळार हांव परत एकदां सांगता की जे वेळार ग्रामसभेक आमचे फोर्टनायट मिटिंगेक डिस्कस जाता आनी ते फायनल जाता तुमचे 28 तारखेक घेवपाचे कायद्या अंतर्गत तेणें ती 28 तारखेक ग्रामसभा घेवपाकूच जाय। आनी जर तर तेका जर कितें टायम ना जाल्यार तेणें ती डेप्युटी सरपंचाक अधिकार दिवपाक जाय। आनी तशें जर जायना जाल्यार आमच्या म्हायती प्रमाणे पंच मेंबर घेवपाक शकता आनी पंच मेंबरूय जर घेयना जाल्यार तो ग्रामस्थाक हक्क आसा अशें कायद्या अंतर्गत सांगता। आनी जर हो सरपंच जर कायदो तोडटा जाल्यार तेजेर कारवाई नक्की जावपाकूच जाय।